तिजोरी जेंचेकडे आसा ते सगळ्यांचे लास्ट कोणाचे कितके पैसे उरला आणि कोणाक कितके पैसे दिवपाचे सगळे पळोवपी आमचो ह्यो सदांच असोच तो आसत आसता देवेंद्र आर्लेकर। त्याचबरोबर माझे मित्र या मतदारसंघाचे लोकप्रिय जिल्हा पंचायत सदस्य आणि शांत स्वभावाचे। आता अजय सरान तुमकां सांगले कशी कामां करून घेवप आणि कशी कितें मागता तेही कळना, पण आमचे संदीप बाबाचेर सगळ्यात 25तले 25 मेंबर बरे प्रेम करता, बरो शांत स्वभावाचो। आणि त्याच बरोबर आमचे आदले जिल्हा पंचायत अध्यक्ष आणि मये मतदारसंघाचे जेडपी आमचे शंकर सर, तो माझो सर आमच्या स्कुलान शिकयतालो, हांगा सुनंद भास्करान शिकयतालो तर पयले शंकर सर। तसेच या मतदारसंघाचे या वाठारांतले सरपंच बांदोडकर, पंच संतोष बांदोडकर, तसेच बाकीचे सगळे पंच उपसरपंच आज ज्यांचो वाढदिवस तेंकाय अजय तेंकाय वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिता। आणि बाकी सगळे पंच मेंबर हांगा उपस्थित सगळे आजी माजी पंच आणि या मतदारसंघातले सगळे सक्रिय असे कार्यकर्ते हांव पयली सुवातेर आजच्या फुटसाल ग्राउंडाची सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा दिता। आज संदीप सराची सगळ्यांनीच तोखणाय केली। आज संदीपाच्या स्वभावा प्रमाणे जी जी जिल्हा पंचायतीन कामां जाली ती खुबशी कामां जाली। आताच या 15 दिसांक म्हाका दिसता 8-9 तरी कामां ह्या मतदारसंघातली जाल्ली। तेतून ती कामां प्रपोज करपाक आमचे आमदार त्यांचोय सहकार्य आसा, त्यांचोय सपोर्ट आसा, तेंकाय खूब तेंचे म्हाका दिसता ह्याच दिसांनी त्यांची कामां जाली ती 1 कोटी भराची कामां ह्या मतदारसंघांतल्यान जाल्ली आसा। ही कामां करपाक 2 तरेचो एक हें आसा। एक संदीप बांदोडकर जिल्हा पंचायत स्वभावान जालोच, पण जितके जिल्हा पंचायतीक आधार आमचे सीओक मेळा तशें आमकां बरोबर ते आमचे केदार भाईचे। कारण कसलेय कामाक सीएमाडे वचपा आसल्यार पयलो तेका जेन्ना जेन्ना एक फावट सीओची ट्रान्सफर येयली जाल्यार केदार भाई रातचो सीएमाक मेळपाक गेला ऑर्डर कॅन्सल करपाक। हे योगदान जिल्हा पंचायतीक तितकेच आसा, तशेंच जिल्हा पंचायतीचें योगदान या मतदारसंघान आसा। जोड पावलान सगळीं कामां जाता पळय तें उदाहरण आसा आयज हांगा, म्हणूनच ही कामां सगळी शक्य आसा। हांव चड वेळ घेयना, जे आयज सीओन जशें सांगलें 2.5 वर्सां आपल्याक जाली, आमकां कोणाक खबर सुद्दां नासली जिल्हा पंचायत। हांव आतां 15 वर्सां जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून आसा, उत्तर गोंयान 3 फावट निवडयलो, पण जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड्स जो आसलो तो उजवाडान हाडपाचें काम कोणी केलें जाल्यार ते अजय गावडेन केलें। उजवाडान हाडलो तो हाडलो, पण तो डायवर्शन करून घेवपाक सुद्दां तेंचीच तकली आणि तेंच्याच फुडारा काळान हे जितको फंड्स 40 कोटी आसलो तो जिल्हा पंचायतीक डेव्हलपमेंटाच्या फंड्सान ट्रान्सफर करपा लागून तेंचो फुडाकार आणि तेंका लागून साऊथ गोवान सुद्दां होच फंड तो तेच भशेन ट्रान्सफर जाल्लो आसा। आणि जशें कामां जितकी केली सगळे तरेची कामां वेगळे तरेन जाली। जे 15 वर्सांक हांव म्हणटा तशें तुमकां गेले 2 टेन्युवराक तरी आमकां वर्साक 1.5 कोटी, एक टेन्युवराक 1.5 कोटी बी मेळटालो, तेजे उपरांत गेले टेन्युवराक आमकां 2.5 कोटी मेळ्ळे। पण आज म्हाका दिसता प्रत्येक जेडपी मेंबराचे 3 कोटी ते 4 कोटीचे वयर डेव्हलपमेंट कामां जाल्ली आसा। हे सगळे फुडाकार जशी दोगांचे सीओ आणि ओची जोडी दोगूय एकामेकाचेर विश्वास दवरून जिल्हा पंचायतीन काम करता। खंयचेच नाल्यार तुम्ही पळयता ऑफिसर आसा एकामेकाचेर एक तरी बरें पटना आणि ती कामाचो फरक आणि कामाचो परिणाम या डेव्हलपमेंटाचेर जाता। पण आमचे एओ आणि सीओ यांचे दोगांचे संबंध बरे आसा, एकामेकाचेर विश्वास आसा आणि सगळ्या जेडपी मेंबरांक बरोबर घेवन काम करपाचें ते दोगूय करता आणि तेका लागूनच चड कामां जाल्ली आसा। आज आमी सीओन म्हटलें हे पहिले आम्ही गटारां बांदताले, वेगळे वेगळे तरेची कामां करताली, ती सकयले पातळी वयली करताले, म्हणजे बारीक कामां जी आसली पळय ती करताले, पण त्या टायमाचेर आमकां ती व्हडली दिसताली। पण आज जी लोकांची तशी अपेक्षा वाडलेली आसा, जिल्हा पंचायतींतल्यान खंय जर पेटी तबला दिले जाल्यार ते नांव बरेंच फामाद जाताले। पण आज अशें जाला जिल्हा पंचायतींतल्यान जी कामां आमी करता तेजे पेक्षा चड अपेक्षा लोकांची वाडलेली आसा। आयज येदो व्हडलो फुटसाल बांदला, लोकांक दिसता बाबा जिल्हा पंचायतीन येदी व्हडली कामां जाता जाल्यार आमची मंडपाची कामां जावपा जाय, कम्युनिटी हॉलाची कामां जावपा जाय। 30-40 लाख रुपया म्हणून आमी कम्युनिटी हॉल बांदता आयज। ही कामां लोकांची अपेक्षा वाडलेली आसा, कारण लोक झेडपी मेंबर ही कामां करीत आसा म्हण लोकांची अपेक्षा वाडलेली आसा आणि त्या प्रमाणे ही कामां जायत गेल्ली आसा। आमचे गोंय सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केन्नाच आमकां फंड्स ना अशें म्हणपाक मेळना, म्हणूना आनी फंड्स ना म्हणून कामांय जावना।
आमी एक वेळ आसलो फंड्स येवचे पयलीं कामां घालताली, पण आज आमचे कडेन फंड्स आसा आनी फंड्स पळोवनूच आमी ती कामां फुडें घातलेली आसा. आज हांवें म्हटलें तशें आमचे केदार बाईच्या सहकार्यान संदीपाची म्हाका दिसता आजुनूय कामां जावपाची आसा. ताका दिसता कामां जाता जाता तितकी आनी घालू काय म्हणून ही पद्दत आमची जाल्ली आसा. हांवें आजच मिडियाक सांगिल्लें आसा, जितकी कामां जाता तितकी लोकांची अपेक्षा वाडटा, जशी मेंबर काम करता तशें ताका कमी पडटा अशें दिसता आनी कामां घालीत आसा. आज चड वेळ घेना. गुड इव्हनिंग, नमस्कार. आयच्या या फुटसाल इनॉग्रेशनाक आमच्या मदीं आमचे साळगांव मतदारसंघाचे लाडके आमदार तशेंच GSIDCचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नाईक, जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवा दाकू मडकईकर, आमच्या मदीं आमचे जिल्हा पंचायतचे मेंबर रेजमांगूचे संदीप बांदोडकर, इतर सगळे पंचायतीचे म्हणजे पिल्यान पंचायतीची रेश्मा बांदोडकर आसा, सालिगांवची आमचो लुकास रेमेडियल, कलंगूटचो सरपंच राजेश कलंगूटकर, तशीच आमची रेजमांगूची पेडणेकर मॅडम, आमची मिलोटन लॉपीस सांगोळडेची सरपंच, अशी सगळ्या पंचायतीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि इतर सगळे आमचे व्यासपीठाचेर असलेले सगळे आमचे मानीस, तसेच सकयल बसलेले माझे सगळे पियणचे भावांनो आणि भयणीनो, तसेच सगळे ऑफिशियल्स हांगा बसलेले आसा. आमचे PWDचे ऑफिशियल्स येयल्ले आहा आणि आमचे पत्रकार बंधू सगळ्यांक हांव वेलकम करता. आणि पयली सुवातेर म्हजो मित्र संदीप बांदोडकर ZP थ्रू हो येदो व्हडलो उपक्रम, येदो व्हडली ही जागा अवघ्या काही 3 महिन्यांनी आमकां डेव्हलप करून दिल्या बद्दल तेजे जोरदार सगळ्यांनी ताळयो मारून स्वागत करूया. पयले बॅडमिंटन घे, हांगा तुका आउटडोर जिमूय घालून दिता, ताका लागून डॉक्टर अजय गावडेकूय ताळयो जावनी. अशे ऑफिसर्स जे वे आउट काढून आमकां मार्ग दाखयतात. खुबशे आमी आयकलेले आहा की ZPन फंड आसना, पूण फंड कसो युटिलायज करप, फंड खंयच्यान हाडप हे कोणा कडेन शिकचें, तेजो प्लॅनिंग कसो करप हे डॉक्टर अजय गावडे कडेन. आनी आमचो चिकटीन सदांच संदीप बाब, तेजे कडेन ना म्हणून केन्नाच उतर जायना, कित्याक तो हास्ते चेहऱ्याचो सदांच तो सरां कडेन तेंचे ऑफिशियल्स आहा तेंचे कडेन इतके बरे हितून वागता की ताका ते केन्नाच ना म्हणिना. आनी आमी पळयता की आख्ख्या आमच्या हितून आख्ख्या मतदारसंघान रेजमांगुजान ZPन 2.5 वर्सांत ताका मेळ्ळी बाय इलेक्शन जावन. ह्या 2.5 वर्सांकूच जी फाटले गेले ZP जावन 5-5 वर्सां जेंच्यांनी काम केली, पण ह्या 2.5 वर्सान काम जालां ते लिस्ट काडच्यान तुमी RTN सुद्दां मागच्यात. सगळ्यांत चड कोणी केला आसा ते संदीप बाबान केला आसतले. तो फुटसाल हांगा आमकां हांगा दिल्लो आहा, ताका लागून हांव आमदाराचे चड मना काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा. हो आख्खो प्लेस आहा तो आमकां आमचो आवरियो, आमचो आगुस्त आनी आल्लेट मॅडम आनी एंटायर फॅमिली हांगा तेंचे आमचे चडशे जाण येयल्ले आहा. हेंच्यांनी हो जागो आमकां हांगा दिल्लो पंचायतीक, पिल्यान पंचायतीक. तेंची ओपन स्पेस तेंच्यांनी NOC दिवन हो डेव्हलप कर म्हणून आमकां दिल्लो आहा. जेन्ना हांव सरपंच आसलो तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केलो, तेंच्यांनी हो जागो कांयच फाटी फुडें सरनासतना घ्या म्हणूंक लागलो. आमच्या पायच्या नांवार म्हणूंक लागलो, आमच्या डॅडीच्या नांवार कितें तरी बरें जावनी, आमच्या युथाक लागून पियणचें बरें जावनी. तांकांय एक मोठ्यो ताळयो जावनी. फूल फॅमिली आहा, एस्टनूय आमचो बसलेलो आहा, तेजी भयणीय आसा, सगळी फूल फॅमिली हांगा आहा. खरेंच बरी फॅमिली ही. सदांच आमच्या पियण गांवचो सदांच तेंच्यांनी विचार केल्लो आहा, आमच्या युथाचो विचार केल्लो आहा. आनी अशा तरेची जागा हो फुटसालूच न्हू, हेच्या फुटसालाक अशीक 2 बॅडमिंटन कोर्ट येतले, आउटडोर जिम आहा, कंपाऊंडाचें काम पिल्यान पंचायतीन हातीन घेतलेलें आहा, तेजेंय काम चालू आहा. तेच्या सकयल हांगा जॉगर्स ट्रॅक, बऱ्यापैकी जॉगर्स ट्रॅक जातलो. हांव मागता आमच्या मदीं आमचे जिल्हा पंचायतचे CEO डॉक्टर अजय गावडे पावले, तेंचे मोठ्या ताळयांनी स्वागत करचे. वेलकम सर. न्यू डिजिटल बोर्ड आहा ते दिल्ले आहा तेंच्यांनी. अशा तरेचे तेंच्यांनी खूब रिटेनिंग वॉलां बांदून दिली. खुबशीं कामां संदीप बाबान तेच्या टेन्युअरान केल्ली आहा. ताका अशीच देवान बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें, बरी कामां. आमची टीम आहा सदांच आमचे देह सर्वांगीण विकास कसो जावचो ह्या गांवचो, ह्या आमच्या मतदारसंघाचो, हे हितून आमी सदांच फुडें आसता. आतां हो एक मिनी फुटसाल आमच्या पंचायतचो ग्राउंड आतां इनॉग्रेट आमी करपाचो, तो व्हडलो ग्राउंड. थंयसर आमचो संतोष बाब सदांच इनिशिएटीव बरो घेता. तो एक बरो आमच्या पैकी बरो ग्राउंड. आनी आमदाराच्या सपोर्टान सगळ्यांनी लक्ष मारला आसतलें बरें आमकां पंचायत घर
आणि तशेंच पंचायत सगळ्यांक कम्युनिटी हॉल 1000 कॅपॅसिटीचे केदार बाबान आमकां करून दिल्ले आहा. ताका लागून केदार बाबाक मोठ्यान ताळयो जावच्यो. विकास कसो करप, एक कॉन्क्रीट जंगल हे आमी पळयल्लें आहा, पूण तेज्या पलीकडेय वचून पिल्ल्यान पंचायत कितें कितें करता. बऱ्यापैकी गार्डन आमी डेव्हलप केल्ली आहा. अराउंड मोर दॅन 60,000 स्क्वेअर मिटर्सची लँड्स जी बॅरन लँड आसली ती कशी कल्टिवेट करप, थंय कशें प्रोडक्शन करप, थंय कशी आमी फुलांची झाडां लायिल्ली आहा, आमची फळांची झाडां लायिल्ली आहा आनी तेजें बरें पीक येयल्लें आहा. गेल्यात पाडव्याक आनी दिवाळेक जितके आमच्या देवळांनी जितकी फुलां लागताली ह्या आमच्या सगळ्या पिकॉक गार्डनांच्यान गेल्ली आहा, म्हाज्या ग्रीनलँड फार्मांच्यान गेल्ली आहा. हेजें श्रेय आमचो नवनाथ बाब हांगा आहा. नवनाथ बाबाकूय वयता, बरें काम करता तो. आनी म्हजे सगळे पंचायत वांगडी सगळ्यांचो बरो सपोर्ट मेळटा. एक ग्रीनलँड फार्म आमी ग्रीन आमचो गांव कसो ठेवप. कॉन्क्रीट डेव्हलपमेंट जाता आसतना सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. आता पळयता ग्लोबल वॉर्मिंग पण प्रत्येकाने आमी आमच्या पर्यंत मातसो तर प्रयत्न सगळ्यांनी करीत जाल्यार हे सगळे आमी आमच्या हातीन आहा. सगळे कशें कंट्रोल करप, प्लास्टीक फ्री कशें करप. पंचायतीक बेस्ट क्लिनस्ट पंचायत अवॉर्ड मेळ्ळें तुमकां लागून मेळ्ळें आहा. सगळ्याक तुमचो सहकार तुमचो सपोर्ट मेळत, सगळ्या लोकांचो सगळ्या जनतेचो. एक बरो आयडियल आमची पंचायत, एक मॉडर्न पंचायत आमी करूं येता. आमी हो फुटसाल पळयता त्याच ग्रीन आमचो ग्रीन व्हॅली आहा. थंयसर बऱ्यापैकी 2 बॅडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन ऑडिटोरियम म्हाज्या आख्ख्या मतदारसंघात ना अशें ओपन ऑडिटोरियम थंय येता. बऱ्यापैकी थंय चेंजिंग रूम केल्ले आहा आमी. हर्बल गार्डन केल्लें आहा. आनी 2 गार्डनां आंबेडकर देवस्थानाच्या वयर जाल्ली आहा. थंयसरूय बॅडमिंटन कोर्ट, थंयसरूय ट्रॅक येयल्ले आसा. आउटडोर जिम थंयसरूय येयल्ले आहा. परत गौतम हॉटेला कडेन तशेंच बॅडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट आनी थंयसरूय आउटडोर जिम येयल्ले आहा. आमच्या लोकांक कितें जाय, जे टॅक्स पेयर आहा तेंचे पयशे वाया वचोंक फावना. कित्याक ते मेहनतीन आपलो टॅक्स आहा तो पंचायतीक दिता आनी तोच इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां परत कसो दिवप हे प्रत्येक पंचायतीची जबाबदारी आसा. आनी आमी हे सगळे आमचे पिल्यान पंचायतीचे आमचे सगळे मेंबर आमी हे आवर्जून करता की लोकांचे पयशे लोकां पर्यंत कशे पावप. हे खंयसरूच ते पयशे वाया वचोंक फावना. न्हू गटारां बिटरां, ती गटारां दॅट इज सेकंडरी थिंग. पूण बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या लोकांक कसलो जाय, कितें जाय हे पिल्यान पंचायत एक सगळ्यांक घडोवन दिता. आनी म्हाजी दुसऱ्यो पंचायती आहा, हांव तांकां कोणाकूच कमी लेखिना. त्योय पंचायत आपल्या हितून केदाराच्या सपोर्टान भरपूर कामां करतात. हे असोच आमकां देवा रुपी आमकां आमदार आमचो मेळ्ळो आहा. थोडे लोक करतात पूण तांकां थोडे टिका करणारे आसा ऑपोजिशन, तांकां आनी कांय मेळना. पूण तुमी आमचे डेव्हलपमेंटाचे लिस्ट काडून पळयत, जे केदार बाबाच्या टेन्युरान जे काम जालां, ते झेडपीच्या टेन्युरान काम जालां आनी आमच्या प्रत्येक पंचायतीन कितें कितें काम जालां पळय हे तरी लिस्ट काडून सगळ्यांनी पळयत. आमी मॅनिफेस्टोर आमचे मागीर रिपोर्ट कार्ड आसतले तितून आमी सगळे दितलेच आमची इलेक्शन येता. पूण प्रत्येक लोकांनी हेजो एक हे करपाक जाय की दुसऱ्या पंचायत कंपेर टू द दुसऱ्यो कॉन्स्टिट्युन्सी पिल्यान पंचायत आनी स्पेशली आमची साळगांव मतदारसंघ कितकीशीच कामां बऱ्यापैकी हांगा सगळ्यांनी आमचे सगळ्यो पंचायतीची अंडर द लिडरशीप एबल लिडरशीप डायनॅमीक आमचो आमदार हेच्या अंडर आमी सगळे करता आनी तुमच्या सगळ्या लोकांच्या सपोर्टान करता. आमदारांक जेन्ना हांव म्हणजे पर्सनल मत एज ऑफिसर अशें म्हणून धरात किंवा अदरवायज काम करता आसतना खुबशे अशे खुबशे किंचित अशे आमदार पळोवपाक मेळटात की तांचे जांचे पद आणि व्यवहार म्हणजे आम्ही उलयता आसतना की कार्य आमी उलयता काय ते सगळे सायडीन दवरून एक सामान्य माणूस आपूण कशें आसत आनी ऑफिसरां कडेन कशें वागप तांचे कडल्यान खुबशें कितें शिकपाक स्वता म्हाकाय मेळ्ळां. कारण ते आमदार जावन व्हायस चेअरमॅन जावन लोकां मदीं कशें आसतात, लोकां बरोबर कशें आसतात हाजें एक उत्तम उदाहरण अशें म्हाका स्वता पर्सनली जेन्ना कोणी विचारशीत जाल्यार एक जिल्ला अशें किंचित जिल्ला पंचायत मेंबर आनी जे आमदार त्या हातूंतले अशें इतले बरे तरेन ते काम करतात. खुबशे हांव स्वता शिकलां. शिकपाचे खुबशे गोश्टी की एक मनीस खुबशे लोक व्हडले जाले नंतर ते जमनी वयल्यान मातशे वयर वतात आनी जमीन विसरतात. पण आपली जमीन सांबाळून थंयच रावून त्या लोकां बरोबर रावपी तातूंतले एक आमदार केदार नायक सर अशें म्हाका दिसता. आनी हांव स्वता तांचे कडल्यान खुबश्यो गोश्टी जेन्ना पळयता तांचे वागणें तांचे आनी सर मुद्दम हांव तुमी आसा म्हणून उलयना, तुमी ना तेन्नाय बीन आमी जेन्ना लोकां कडेन वावरतात की हांव उलयता तेन्ना हो म्हाका नक्की दिसता. कारण हांवें फाटलीं 10-11 वर्सां वेगळ्या वेगळ्या 15-16 डिपार्टमेंटांनी काम केलें. आमचे हेच्या पयलीं एक्स अध्यक्ष शंकर सोडतकर सर, ह्या गांवची सरपंच मिसेस पंदोडकर, आमचे डेप्युटी सरपंच अजय जे आयज तांचो आयज बर्थडे बॉय तो आयज तांचो वाडदिवसूय आसा. आनी म्हाका दिसता ताका लागून स्पेशल आयज आमी हो इनॉग्रल फंक्शन
म्हणजे कशें आसता फुडें आतां आमच्या अजय गावडे सरान म्हटलें की हे फुडें वचून वचून आयचो हो दीस आशिल्लो आनी आयच्या दिसाच तो जावपाचो आशिल्लो. सो बऱ्या दिसाक आमच्या अजय भाईच्या बर्थडे दिसा आनी अशें म्हणून म्हाका दिसता की एक व्हडलो वांटो जो आयज हांव आमदार जाला आनी आयज हांव हांगा आसा हितून एक व्हडलो वांटो तेंचो आसा. कित्याक इनिशियल स्टेजीर तेंच्यांनी जे आमकां सपोर्ट केले जेन्ना खरीच गरज आशिल्ली आमकां त्या टायमार तो एक भाव कसो म्हाज्या वांगडा रावलो. हांव तेका तेज्या वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिताच. तशेंच खरेंच मना गजांतल्यान तेका देव बरें करूं म्हणटा. फुडें वता आसतना आमचे पंचायत मेंबर संतोष बांदोडकर जे एक फुटबॉल प्रेमी आसा, पंचायत मेंबर अश्विनी अंकिता, अक्षय गोवेकर, सरपंच आमचे साळगांव मतदार साळगांव पंचायतीचे लुकास रेमिदियस, आमचो शुभमराव देसाय गिरी सरपंच जे कितें काम पडलें म्हणून तांकां मातशें फुडें वचचें पडलें, नवी निर्वाचित सांगोळडा पंचायतीचे सरपंच मिनोलेट, म्हाजे म्हणजे होम ग्राउंड म्हणजे हांव जंय पंचायत मेंबर सरपंच जालो आनी थंयच्यानूच म्हाजी वाड जाली त्या आमच्या रेस मगस पंचायतीची सरपंच सुष्मिता पेडणेकर, आमचो नेरूल सरपंच राजेश कलांगुटकर, तशेंच आमचो केशव जो सेक्रेटरी पिलेन पंचायतीचो आसा, कृष्ण इंजिनियर व्हिडिओ तेजो सदांच पयलींच्यान आज पर्यंत आमकां साथ आसा. मंचेर बशिल्ले हेर सगळे मानेस्त कोणाचें नांव घेवंक चुकला जाल्यार सॉरी. डेप्युटी सरपंच आमचे सालिगांव उत्कर्शा, कुमनीदाद अटॉर्नी स्टीवन आनी सामकें व्हड म्हाका काळजान तेंचें नांव घेवंक जाय जेंच्यांनी आयज लँडलॉर्ड जेंच्यांनी ह्या हेका आमच्या फुटसाल ग्राउंड आसूं जावं एंटायर ओपन स्पेस आसूं एक व्हडल्या काळजान तेंच्यांनी लँडलॉर्डांनी आमच्या पिलेन पंचायतीक दिला. अशें आल्लट आनी तांचे फॅमिली मेंबर आसा तेंकांय मना गजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. एक स्वप्न जे आमचे सगळ्यांचे म्हणजे पिलेन पंचायतीन अजयान पळयल्लें, संदीपान पळयल्लें आनी म्हाकाय दिसलेलें की एक फुटसाल ग्राउंड आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन जावंक जाय म्हणून. कित्याक सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीनी तूं जर पळोवंक गेलेले जाल्यार एक कडेन एक ग्राउंड येत आशिल्लो. सो आमकां आमची कन्स्टिट्युएन्सी खंयच आमी फाटीं उरूंक फावना. सो ताका लागून एक फुटसाल ग्राउंड आमच्या हितून आमकां जाय आशिल्लो आनी तेजें म्हाका दिसता एक कॉन्फिडेंटली विथ प्रायड एंड हॅपिनस आयचें हें इनॉग्रल फंक्शन हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळ्या जाणां आयल्या म्हणून. कित्याक एक फुटसाल ग्राउंड जो आमच्या हितून फर्स्ट ग्राउंड आयज हांगा जाल्लो आसा. आमी जेन्ना म्हणटा ह्युमन डेव्हलपमेंट आनी ऑल रावंड डेव्हलपमेंट तेन्ना आमी सगळे पळोवंक जाय. फक्त अजय भाईन सांगलां तशें फक्त गटर बांदले जावं ड्रेनेज बांदली म्हणून जायना, पूण एक करून हो फुटसाल ग्राउंड एक आयलो. आनी इतलेंच न्ही, काल आमी हांगा तयारी करपाक लागून जेन्ना आयिल्ले तेन्ना अजय भाई म्हाका सांगतालो की हेज्या सरावंडींग एक वॉकिंग ट्रॅक येवपाक जाय, हांगा बॅडमिंटन ग्राउंड येवपाक जाय, एक ओपन जीम येवपाक जाय. तेन्ना आमी डिस्कस करता आसतना फुडें वचून एक इंडोर जिमूय एसी जिमूय हांगा जावचें, जावं सिनियर सिटीजन एक सायडीन बसून आपल्या नातरा वांगडा खेळपाक लागून एक सायडीन तांकां सिट आउट जावचो. हे सगळे बरे बरे विचार घेवन आमच्यो सगळ्यो पिलेन पंचायत फर्स्ट आसाच पूण सगळ्यो पंचायती आयज फुडें येत आसा. आनी हांव आमचे CEO अजय गावडे साहेब आसा तांकांय रिक्वेस्ट करता की तुमी आयज एक्झिक्युटीव स्पोर्ट्स डायरेक्टरूय जालेले आसा, तुमच्या मार्फत आमकां हांगा आनीक कितें एडिशनल म्हणजे जीम आसूं ओपन जीम आसूं ताकाय तुमचो सपोर्ट आमकां लागतलो आनी आमकां खात्री आसा की तुमी आमकां तो सपोर्ट सदांच दितले म्हणून. सो एक गजाल आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन कितें कितें जाय की एक स्टेप मारून आमी एक टीम वर्क म्हणून करीत आसा. 2 मिनटान काबार करता, पावस पडपाक सुरवात जाली. पूण सांगपाक एक म्हाका खरेंच बरें दिसता की आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन फुटसाल आयज फर्स्ट जालो. तसोच आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन हॉल नाशिल्लो, वो हॉल आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन आयिल्लो आसा. तेजे एक्चुली इनॉग्रेशन आशिल्लें पूण कांय कारणाक लागून फुडें गेलां. पूण काम आमी थंय ग्राउंड लेवलाचेर कितें करपाक जाय हें आमी केल्लें. हेज्या पयलीं जर आमकां हॉल जाय आशिल्लें जाल्यार आमकां खंय तरी पणजे वचचें पडटालें, आमकां खंय तरी पर्वरी कन्स्टिट्युएन्सीन वचचें पडटालें. पूण आयज हांव गर्वान सांगूंक शकता की जे हॉल 1000 लोकांचे आसा हे आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन आयिल्लें आसा. एक पंचायत घर म्हणून कित्याक एनवायरमेंट जेन्ना काम करता तेन्ना तें एनवायरमेंट बरें आसपाक जाय. आनी पिलेन पंचायतीच्या व्हड काळजान ज्यांच्यांनी ज्या लोकांनी ते आमच्या शेत आपापलें तेंच्यांनी तो कम्युनिटी हॉल बांदपाक दिवं, जावं तो ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड बांदपाक दिवं, जावं पंचायत घर बांदपाक दिवं,
तेंचे सुद्दां विचार ती सगळी शॉपां आसा हे विचार तेंच्यांनी केलेले आसा आनी थंय शॉपां जी बांदल्या ती सगळी फार्मजान कोणाची जमीन गेल्लेली त्या फार्मजांक ह्या हितून सगळे प्रोविजन केलेले आसा. इतले बारीकसाणेन हांव तुमकां सांगता की आमची पिलेन पंचायत आनी आमी आमच्या लोकांच्या बद्दल चिंततात. फुडें वता आसतना आयज आमी सकाळीं GSIDCची मिटींग घेतल्या जे एवरी हितून एक सुविधा आसची, एक बरें धाकटें तरी हॉल आसचें जावं पंचायतीचे ग्रामसभा आनी मिटिंगी घेवपाक एक बरो जागो आसचो, बरें एनवायरमेंट जावचें. सो तेका लागून आयज लुकास आनी तेंची पुराय पंचायत आयज सकाळीं GSIDCचे आमी 15 दिसां भितर सालिगांव पंचायतीचे आमी टेंडर जातले आनी बेगींतल्या बेगीन तेजेंय काम सुरवात जातलें. आमची सांगोळडा पंचायत हेज्या पळय आतां मिनोलेट आसा तेज्या पयलीं नीता कानोलकर तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन आनी जी पुराय टीम आसा जावं तो अवी आसूं नीलकंठ आसूं सगळीं कोण मेंबर आसा तेंच्यांनी फुडें सरून आपली पंचायत खंय तरी बरी जावची. कित्याक त्या पंचायतीन एनवायरमेंट नासता. म्हणजे ग्रामसभा जर घेतालो जाल्यार इतले बारीक हॉल आसताले जावं कितें एक धाकटें फंक्शन घेतलो, मेडिकल कॅम्प घेतलो जाल्यार तेंचे कडेन जागो नाशिल्लो. सो ह्यो एक गजाली ज्यो आसा ह्यो आमी फुडें व्हेल्या. आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन ज्यो गरजो आशिल्ल्यो ह्यो आमी फुडें व्हेलेल्यो आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग आमी 95% आमचें कंप्लीट केला. हॉटफिक्सिंग रोड जे उरलेले हे कंप्लीट केला. एकूच सालिगांवचो आसलेलो तोय आमी एक लेयर तेंचो घालून आमी कंप्लीट केलेलो आसा. आमचे 15 MLD प्लांट जो आमच्या लोकांचे पिलेन सारखे, रेसमगज सारखे, निल्ला सारखे हांगा उदकाचे त्रास जाताले हे करपाक लागून 15 MLD प्लांट आमी हाडलो. रॉ वॉटर पायपलायन आमी तिलारीच्यान वयर पिलेरना प्लॅटोर हाडली. अंडरग्रावंड केबलिंग जे रेसमगज वाठारांत केकदोळेन सदांच लायट वताली दिसाक 10 फावटी ती ह्या फावटी लोकांनी कॉल करून आमकां सांगलेले आसा की फर्स्ट टायम आमकां लायट वचपाचो प्रॉब्लम सॉल्व जालो म्हणून. सो हांव इतलेंच सांगता की आमी आमचे पंचायती आमचे BJPची सगळी टीम आसा ती आमचे सगळे पंचायत मेंबर एकठांय जावन एक आमच्या गरजेची कामां आसा ही आमी करीत आसा. आनी हे करपाक लागून म्हाका दिसता खरेंच गर्वान म्हाका एक बरें दिसता की टीम वर्क सगळ्याकून इम्पॉर्टंट. टीम वर्क म्हणटा आसतना आतांच आमच्या अध्यक्षान दाखू बाबान सांगलें आनी COनूय सांगलें की वर्किंग एनवायरमेंट बरें आसपाक जाय, एकठांय जावन काम करूंक जाय. तेंच्यांनी आतां सांगलें की 2.5 वर्साच्या कार्यकालान जे संदीप बाईन काम केलें विथ द हेल्प ऑफ आमचे CO आसूं, AO आसूं, अध्यक्ष आतांचे आसूं, पयलींचे शंकर आसूं, तेज्या पयलीं सिद्धेश सायस्ते काही कारणाक लागून हांगा पावूंक ना, जावं कार्तिक आसूं, म्हणजे एक आपल्या कार्यकाळान तेंच्यांनी टीम वर्क करून आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन जे गजाली लागल्यो ह्यो करून आमकां दाखयल्ल्यो आसा. कितलेशेच जाग्यार पेवर्स जावं, देवळाची कामां, चर्चीची कामां, ते स्मार्ट बोर्ड्स जावं, स्कुलांक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स जावं, सर्वेलन्स कॅमेराज जावं, हे सगळे म्हाका दिसता आमी एक करून फुडें व्हेलेले आसा. फुटसाल ग्रावंड हो इम्पॉर्टंट. आमचे यूथ जे आसा ते युथान आमच्या भितर एनर्जी भरपूर आसा पूण ती एनर्जी जी आसता ही रायट सायडीन, रायट डायरेक्शनान चॅनलायज जावपाक जाय. आयजूच हांव अजय भाईचो चलो म्हाजे कडेन दनपारा आशिल्लो, हांव आयान तेजे कडेन उलयतालो. तो गेले 10 दिसांच्यान एक्सायटेड आसा की हे जे इनॉग्रेशन केन्ना जातलें आनी केन्ना आपल्या ह्या फुटसाल ग्रावंडाक खेळूंक मेळटलें. सो हे तेंचे भितरली जी हे आशिल्ली आवड, म्हणजे आमच्याय कन्स्टिट्युएन्सीन एक, आमच्याय गांवान एक, आमच्याय कन्स्टिट्युएन्सीन एक फुटसाल ग्रावंड आयचो, तेंचे स्वप्न जे आसा आयज आमचे साकार जाल्लें आसा. हांव अनेकदां तुमकां सगळ्यांक म्हजे पंचायत सगळे सरपंच, पंचायत मेंबर्स, सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशल्स कोण बसले, म्हजी BJPची टीम आसूं, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी सगळे एकठांय जावन एक टीम वर्क म्हणून आमी फुडें जी गजाली आसा ह्यो आमी करीत आसा. आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट जो आशिर्वाद आसा वो लोकांचो आशिर्वाद तुमी आमचेर आज दिला, तेका लागून आमी सगळीं कामां फुडें व्हरपाक लागल्या. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.